आयताराच्या मिसाची वाचपां सादो काळ तिसरो आयतार बी वो दुसऱ्या वर्साक पयलें वाचप जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप अवेसवोर तिसरो वोळी 1-5 आनी 10 सर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनासा लागीं उलयलो। ताणें म्हटलें, उठ, त्या न्यावस्त्या निनिवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर। जोनास उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो। निनिवे म्हटल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें। भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले। जोनास शारांत भितर सरलो आनी थंय एक दीस भर चलत गेलो। तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साथ घालो। 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो। निनिवेच्या लोकान देवाचेर बावर दवरलो। तांणी एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बळ्यांनी गोनान आंग पांगुरलें। हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां खास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली। देवाचें उतोरें। अंतर्गीत। जबाब। तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा। तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा। तुजे मार्ग म्हाका दाखय। तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर। म्हाका तुजी जाणवाय शिकय। तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो थारोक। जबाब। तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा। तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा। तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर। तुज्या बलेपणा खातीर सर्वेस्परा माय मोगान म्हजो उगडास कर। जबाब। तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा। सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो। वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा। खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता। दुर्बल्यांक आपली वाट दाखयता। जबाब। तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा। दुसरें वाचप भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप अवेसवोर 7 वोळी 29-31। बाबा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें, वेळ सोंपूंक पावला। देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोले पोरी जिवोवचें। रडटात तांणी रडो नासलोले पोरी, सुखांत आसा तांणी सुखांत नासलेले पोरी, विकतें घेतात तांणी आपणा कोणें कांयच नासलोले पोरी। ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापरूं नासलोले पोरी जिवोवचें, कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नोपयत जावन वेता। देवाचें उतोरें। उद्गार। सर्वेस्पराक जय जय। देवाचें राज लागीं पावलां। शुभ वर्तमान मानून घेयात। सर्वेस्पराक जय। शुभ वर्तमान। मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अवेसवोर पयलो वोळी 14-20। जुआवांक धरून कैदी केले उपरांत जेजू गलिलायाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो। काल बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां। जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान सोत मानून घेयात। एकदां तो गलिलायाच्या दोर्याच्या देगेच्यान चलून वेतालो। त्या दोर्यान शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळां मारताले, कित्याक ते खारवी आसले। तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हटलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले खारवी करतलो। आनी रोखडेच ते जाळां थंय सांडून ताचे फाटल्यान गेले। आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार आपल्यो रापणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले।
आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी झेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मानाया बरोबर ओड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी